बाबाचे दुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तो एकल्याक आमकां बावतिस्मा वरवीं देवान आपली गवाय केल्या आनी जेजूक गवायकी दिवंक आमच्या उतरांतल्यान चालींतल्यान तोच जेजू आमचे लागीं मागता. आयज अदीक करून जितले फावटी आमी मनशांक भेट्टा तेन्ना हीच भावार्थाची आमी मनशां जावंक आनी जेजूक साक्षी दिवंक जावं आमच्या उतरांनी कोन्यांनी हेंच करूंक आमकां आदारण करपा ह्या मिसांत मागुया. आनी कांय फावटी आमी गवायकी दिवंक चुकल्या देखून देवाची आनी एकामेकाची मोगसणें मागुया. हांव पातकी सर फुडल्या देवाक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. ह्या प्रसाद भाग्य सदांच सांकवार मरे सगल्या दुदाक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पुजा देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर. प्रार्थया. भोव काकलुत्सरा देवा, पास्कांचो गोठ समारंभून आमकां मेळ्ळां तें नवें जिवीत सांबाळूंक आनी वाडोवंक तुज्या आज्ञाच्या मार्गार आमकां तीर करून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. त्रोसा तावन तारवार बसून आमी नीट सामोस्त्रासेक गेल्या आनी दुसऱ्या दिसा नियोपोलीक आनी हांगा तावन आमी फिलिपाक पावल्या. ह्या मासिदोनिया प्रांताचे मुखेल शार आनी रोमकारांचो एक जोमो थंय रावतालो. त्या शारांत थोडे दीस रावले उपरांत सोनवारा दिसा आमी त्या शारा भायर नदीशी गेल्या, कित्याक ती मागणी करची सुवात म्हूण आमी आयकल्ले. आमी थंय बसल्या आनी जमातीक आयल्या बायले कडेन उलोवंक लागल्या. आमकां आयकतल्या मदें तियातिरा नगरांतले लिडिया नांवाची एक बायल आसली. ती देवाची खरी भोगतीन. जांबड्या रंगाच्या लुगटांचो ती धंदो करी. पावलू सांगतालो तें आयकूंक सोम्यान तिचें काळीज उगडलें. तिका आनी तिच्या कुटुंबाक पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तिणें आमचे लागीं अशें मागलें. हांव खरेपणी सोम्याचेर विस्वास ठेवता म्हूण तुमी मानून घेतलां जाल्यार आमगेर रावंक येयात आनी आमी येवंकूच जाय म्हूण तिणें नेट केलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरजेचो मोग केलो. सर्वेस्पराक नवें गीत रचून गायात. भोगतांचे सोबेंत गोणगोणान तांचें किर्तन करात. तो आपलो रोचणार म्हूण इस्रायलाक संतोश भोगूं दी. तो आपलो राजा म्हूण
सियोनाच्यो पूत दुओ आनंदान उलासू. जबाब: सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. नाच खेळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. घुमटां आनी सितारां ताचे मुखार वाजोवं. कित्याक सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. दुबळ्या धाकट्यांक ताणें सोडवण जोडून दिली. जबाब: सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. आपणाक मेळोल्या जैतान भोक्त संतोषभरीत जावन आनी कुशालकायेचे उल्हास सोडूं. देवा मुखार सोरपटून ताची स्तुती करूं. तांच्या ओंठांचेर आसूं देवाची वाखाणणी. हातून ताच्या भोगतांक मेळटा सूख आनी वडवीक. जबाब: सर्वेस्परान आपले परजेचो मोग केलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. बापासून निपजता तो स्वताचो ओत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे साक्षी जातोल्यात. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सरी पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बापासून निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातीक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातल्यात. तुमचो भावार्थ हालोना जावंक हें हांवें तुमकां सांगलां. ते तुमकां देवस्थानांतले भायर आयतले. खरें म्हळ्यार असो वेळ पावत आयलो की जो कोण तुमकां जिवेशी मारता तो आपूण देवाची भक्ती करता म्हूण समजतलो आनी तांणी बापाक आनी म्हाकाय ओळखूंक ना देखून ते अशें करतले. तांचो वेळ पावतच हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगलेल्यो म्हूण तुमकां उगडास जावंक हांवें त्यो तुमकां सांगल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. साक्षी हो गवाय हो विटनस जावन आसा जो कोण आपलेच वस्तुंगी आपल्याच अनुभवांतल्यान सांगून दिता. A witness is a person who speaks about something as truth out of his own personal experience. तो एकल्याक आमकां क्रिस्ती गोवाय म्हणून पाठयल्यात आनी क्रिस्ती गोवाय जाल्यार आमी क्रिस्ताक आमच्या जिवितांतल्यान ही गोवायकी दिता. हो क्रिस्त कोण तो आमच्या अनुभवांतल्यान आमी सांगता आनी हो अनुभव आमी दिता जेन्ना आमचें काळीज उक्तें ह्या अनुभवाक जेजूचे आमी करता. जेजू म्हणटा हांव भायल्यान दारार मारता कोण दार उगडटा ताचे सवे हांव येता. म्हणटच जेजू हो अनुभव आमकां दिता जेन्ना आमच्या काळजाची दार आमी ताका उगडटा. दर एकल्याचो हो कायदो ना तर कितें तरी उणें. एक दीस एका स्कॉलांत टिचरीन एक व्हडलो पोस्टर हाडलो आनी ताच्या फुडल्यान एक न्यूज पेपर दिवन तो धांपलो आनी 15 भुरगीं आसलीं. 15 भुरग्यांक हो पोस्टर कातरून एक एक कुडको चिनोक आसलें कितें पिक्चर पळय तें तो घरा व्हरून दिलो आनी सांगलें की दुसऱ्या दिसा तुमी हो कुडको घेवन येयात. भुरगीं कुशालकायेन दुसऱ्या दिसा घेवन आयलीं आनी हें पिक्चर घडूंक लागलें. आनी तेन्ना पळय जाल्यार ह्या पिक्चराक
2 व्हडले बुराक आसले आनी तेन्ना टिचरीन सांगलें 2 बुराक ह्या पिक्चराक आसा म्हणटच 2 जाणां भुरगीं आपापलो कुडको हाडूंक विसरलेलीं. ह्या कुडको नाशिल्ल्यान हें पिक्चर कंप्लीट जायनासलें. क्रिस्ती मनशां आमी तशींच आख्खें जेजूचें चित्र, आख्खें जेजूचें जिवीत आमी दाखयता दर एकलो आपूण विटनस कसो, गवाय कसो दाखयता तेन्ना. ना तर आमी एक एकलो तर हो गवायकी जायना जाल्यार हो मिसींग पीस ह्या पिक्चरान आसलो ते भशेन जाता. जेजू म्हणटा म्हजे विशीं तुमकां आत्मो येता तो साक्षी दिवंक आदार करतलो म्हणटच तुमी म्हजे साक्षी जायात. यू बी माय विटनसीस. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक दर एकले आमच्या जिवितांतल्यान जंय आमी आसा जावं आमच्या घरांत वावर करता खंय ह्याच जेजूक आमी साक्षी दिवंक विटनस दिवंक आमी वावरुया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्प विदादे बाबा पाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. प्रार्थुया. बापा, सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी वंपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गींचो तो उत्सारां व्हडतो अप्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडट्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक सपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सरींचे सर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. ओ सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. थंयच पोरींचें म्हण जातूस ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची कावस. नव्यानी सासणेक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळजाक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होवन रोगात हांव आनी एकाल्सितलें पियेत हांव, तितलेय पावटी तूं वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. नवजिविताचो उणो आनी सोडवण्याची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलीप नरी आमच्या गवणी बापा, आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकुलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पोरसुळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. जी कोण आपलो वाडदीस रमतायच्या दिसा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आपल्या लग्नाचो दीस पाळटा पयर दुसरे कसले आपले दीस पाळटा तेन्ना तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती भाग्यन दोरदूत आनी सर्वकाळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर परवेदार बापा, सर्वंदरान वैभव तुका सासणाच्या सासणा चालत्या जिवितांत आमच्या क्रिस्ताक गवायकी दिवंक आमकां आदारण करपाक त्याच जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुलतेन सर पातकांतले चिटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सगळ्यांची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाची शरीर संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शरीर संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शरीर संवसाराचें
ही देवाची शेळी हो जेजू जाणें बापाच्या मोगाक आपल्या जिवितांत संवसारांत आसतना गवायकी दिली आनी आपणाक गवायकी दिवंक दर एकल्याक आमकां तो आपयता. आपल्या जेवणाक आमंत्रण दिवन ओत्मीक वाटेन तो आमकां घोटाय दिता. ताका आमी घेतली सगळीं सुभागी. शिसामध्ये उबो रावन जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. सर्वेस्पराक सोय. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. पास्काचे संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्या. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसूं. सर परिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Argatuka somia, Argatuka donia, Argatuka, Argatuka.